1 Maccabeo. टॉलेमी डेमेट्रियस दुसऱ्याक सहकार दिता पूण मोडटा. तेच पोरी अलेक्झांडर बालास. चॅप्टर 11. इजिप्ताच्या राजान सैनिकांची एक फौज एकठांय केली. ती इतली व्हड आसली की दर्याचे रेंवे इतले चड तिचे झुजारी आसले. त्या भायर एक व्हडलो झुजा बोटींचो जमो ताणें सांतावन दवरलेलो. अलेक्झांडर आनी ताची राजवटकीत काडून घेवंक आनी आपले राजवटकेक ती एकठांवंक ताणें चिंतलोलें. म्हणटच शांतीची कबलात बासावन तो सिरियेक गेलो. नागरिकांनी न्हयच ताका आपल्या शाराचे दारवंटे उक्ते केले, पूण व्हडा मानान भितर घेतलो. टॉलेमी राजा अलेक्झांद्राचो सासूपाय आसलो म्हणटच ताका तसलो येवकार दिवंक राजाचो हुकूम आसलो. पूण टॉलेमी शारांत भितर सरलो आनी थंयच्या एका शारांत आपली फौज मांडून दवरली. आनी जेन्ना तो आजोतूस पावलो तेन्ना थंयच्या लोकांन ताका आपल्या दागोन देवाच्या मंदिराच्यो उलपायलेल्यो वोंवती दाखयल्यो. आनी शाराचें तशें भोंवतणच्या शारांचें निसंडण केल्लें तेवूय थंयच्या लोकांन ताका दाखयलें. मेल्ल्यो कुडी तर हांगा थंय पडलेल्यो आसल्यो त्यो दिसताल्यो. जोनाथनान ज्यो कुडी उलपायलेल्यो त्यो टॉलेमी वेताल्यो ते वाटेर शिंपडलेल्यो त्यो तो पळयतालो. राजा ह्या सगळ्यांचो जबाबदार जोनाथनाक थारायतालो म्हूण विस्वासून जें कितें घडलोलें तितलेंय तांणी टॉलेमियाक सांगलें. पूण राजा उगीच रावलो. जोनाथन व्हडा घणघणान राजाक मेळूंक जोपा गेलो. तांणी एकामेकाक माये मोगाचो येवकार दिलो आनी एक रात थंय सारली. जोनाथनान एल्युथेरूस नदी कडेन पासून ताका आपलो सांगात दिलो आनी उपरांत आपूण जेरुजाल्याक पोत्तलो. पोरी सेल्युजिया बंदरा मेरेन आसलोल्या दर्या देगे वयलीं सगळीं शारां टॉलेमी राजान आपल्या ताब्यांत घेतलीं. सगळो वेळ अलेक्झांड्रा आड झुजूंक ताच्या मनान शिजतालें. त्या उपरांत ताणें डेमेट्रियस राजाक एक निरोप पाठयलो. आमचे मोदें एक कबलात करुया. म्हजी धूव आतां सद्या अलेक्झांड्राची घरकान्न, पूण हांव तिका परत वत्तलों आनी तिका तुका दितलों आनी तिका तुज्या बापायची राजवटकी चलोवन दी. हें करूंक म्हाका दूख भोगता, पूण कोत्ता कित्याक ताणें म्हजो जीव काडूंक प्रयत्न केलो. ताणें ताचेर असले आरोप घाल्ले कित्याक ताका ताची राजवटकी जाय आसली. म्हणटच ताणें आपले धुवेक अलेक्झांड्रा सरशिली हाडली आनी डेमेट्रियसाक दिली. ताणें अलेक्झांड्रा कडले सगळे इश्टागोटीचे संबंद तोडले आनी पोरी ते दोगूय उक्तेपणी एकामेकाचे दुस्मान जाले. तेन्ना टॉलेमी आंतियोकांत भितर सरलो आनी आजियेच्या राजाच्यो मुकुट आपणें आपणायलो. पोरी तो आतां 2 राजवटक्यांचेर राज चलयतालो, एक इजिप्ताचेर आनी दुसरो आजियेचेर. हें सगळें घडलां तेन्ना अलेक्झांडर राजा सिलिसियांत गेलो आसलो, कित्याक त्या परदेसांत बोंद जावपाची शक्यताय आसली. पूण ताणें टॉलेमीन कितें केलां तें आयकतच ताचेर हलो करूंक म्हणून तो परत आयलो. एक खडेगांठ फौजेचो जमो घेवन टॉलेमीन ताका फुडो केलो आनी एक थीर झोयत व्हेलें.
अलेक्झांडर आपलो जीव राखूंक अराबियांत गेलो आनी टॉलेमी राजा पदवेचे तेंगशेर आसलो. पूण जाब्रिएल नांवाच्या एका अराब मनशान अलेक्झांडराची गोमटी कातरली आनी टॉलेमीक हाडून दिली. हे घडणेच्या तिसऱ्या दिसा टॉलेमी मेलो आनी ताचे सैनीक जे थंय आसले तांकां नागरिकांनी मारून उडयले. म्हणटच 167 वर्सां डेमेट्रियस थंयचो राजा जालो. डेमेट्रियस आनी जोनाथन हांचे मदें सुरवातेचे संबंद. त्याच कालापोटी जोनाथन जुदेव दादल्यांक एकठांय करता. जेरुजल्याच्या कोटाचेर हल्लो करूंक येवजण करता. ह्या हल्ल्या खातीर कोटांत येवपा वचपा खातीर वेदो घालपाची यंत्रां तयार केलीं. पूण कांय बदमाश जुदेव आपल्या खास देसाचेर आड आसले. ते राजा फुड्यांत गेले आनी जेरुजल्यांत कितें चलता ती खबर ताका कळयली. ही खबर आयकना बरोबर डेमेट्रियस उचांबळ जालो आनी सडसडीत टॉलेमायस आयलो. ताणें जोनाथनाक बरोवन कळयलें की ताणें वेदो घालपाचें सोडून दिवन बेगीनचे बेगीन टॉलेमायस हांगा भासाभास करचे खातीर येवन मेळ. जोनाथनाक हो निरोप पावलो तेन्ना वेडो चालू दवरपाचो ताणें हुकूम दिलो. इस्रायलाच्या वडील आनी याज्ञिकां मदले कांय जाणांक नेमले आनी स्वता जाणा जावन आपलो जीव संकटान घालो. आपणा बरोबर रुपें आनी भांगर, कपडे आनी जायत्यो भेटो घेवन तो राजा फुड्यांत टॉलेमायस गेलो आनी राजाचें मन आपणाचेर वोडटा तशें केलें. तरी कांय घातकी म्हूण तशे बदमाश जुदेवांनी ताचे आड तक्रारी केल्यो. पूण राजान आपल्या पुर्वजांतलो एक वांगडी जाल्ल्या परी ताका घेतलो. आपल्या सगळ्या बूट दिवप्यां उचीर ताचो भोवमान केलो आनी तो एक महायाज्ञीक तसोच राजाचो इश्ट म्हणून ताका जो मान मेळूंक जाय आसलो तो राजान ताका दिलो. जोनाथनान राजा कडेन जुडेया आनी समारिया वाठारांतल्या तिनूय परदेसांचेर कोर घातलेलो आसा तो काड म्हणून मागलें आनी ताका 300 ताल्यांत दिवपाक भासायलें. राजान हें सगळें बांदून घेतलें आनी ताची खात्री कशी करूंक ताणें जोनाथनाक एक चीट बरयली. जुडेवांक सत्या दिवन एक नवें अधिकारपत्र. जोनाथन भावाक आनी जुदेव देसांतल्या लोकांक राजा डेमेट्रियसाचो नमान. लास्तेनेस आमच्या बापूल भावाक तुजे विशीं आमी पत्र बरयलां. आतां तुजे माहिते खातीर ह्या पत्राची प्रती आमी तुका धाडून दिता. बापाय सारक्या लास्तेनासाक राजा डेमेट्रियसाचो नमान. जुदेव राष्ट्र म्हाका तेंको दिवप्यां भितर सदांच विस्वाशी रावला आनी आपलो करार जबाबदारेन राखता. देखून ह्या राष्ट्राक थोड्यो सवलत्यो दिवंक हांवें थारायलां. जुडेया लोकां आनी आफायरेमा, लिडिया आनी रामाथाय ह्या तिनूय परदेशांक तांचे जमनीचेर हांव तांकां अधिकार दितां. ते समारियेंतले आतां तांचे जमनी सयत जुडेयांत आसतले. हाचो लाभ आतां सगळ्यांक मेळटलो. जे कोण आपलो वर्साचो कोर भरूंक जेरुजल्याक वेताले तांकां तांच्या शेतां मळ्यांनी जी पिकावळ उत्पन्न जाता ताचो कोर तांणी राजाक दिवंक नाका. तो मंदिराक फारीक करूंक पडटलो. त्या भायर हांव ते परजेक दुसऱ्याय कोरांतले मेकळे कोत्तां. म्हणजे फुडाराक तांणी पिकेचो दावो वांटो पूल वो रस्तो पार करतना पट्टी फारीक करप, मिठाचेर आसलेलो कोर आनी खेरीत कोर म्हणून फारीक करूंक पडटालो. तसलें कांय फारीक करूंक पडचें ना
हे चिटीर बरयलेली कसलीच सवलत फुडाराक काडून उडोवचे नात. हे फर्मावणेची सगळी प्रती तयार करूंक आनी उपरांत ती जोनाथनाक पावता तशी करूंक तुका मागणी आसा. तशीच ती प्रती मंदिराच्या दोंगरार सगळ्यांक दिसता त्या जाग्यार चिटकावंक. जोनाथनाची फौज आंटिओकेन देमेत्रियस दुसऱ्याची सुटका करता. आपल्या खाला सगळ्याक शांती बसता आनी कोणाचो विरोधूय ना म्हूण जेन्ना देमेत्रियस राजान पळयलें तेन्ना ताणें आपली सगळी फौज मोडून घातली आनी सैनिकांक आपआपल्या घरा धाडले. भायरावन थोड्याच सैनिकांक जांकां ताणें ग्रीक जुंव्यार थावन भरती करून हाडलोले अशें जातोच झुजारी सैनीक जे ताच्या पुर्वजां कडेन पर्यान थंय आसले ते ताचो द्वेस करूंक लागले. अलेक्झांड्राच्या आदल्या त्रिफो नांवाच्या एका बुध दिवपाक देमेत्रियसा आड सैनीक तक्रारी करताले तें ताणें पळयलें. तर तो यामलेकू म्हणलोल्या एका आर्ब्या सरशें गेलो. हो यामलेकू अलेक्झांड्रियाच्या आंतियोकस नांवाच्या धाकट्या पुताक वयर काडपाची जबाबदारी सांबाळटालो. ट्रिफो थंय जायतो काळ रावलो आनी त्या भुरग्याक आपले सुवाधीन कर म्हणून यामलेकू बेजार करूंक लागलो. हे जिनशी ताका ताणें ताच्या बापायच्या जाग्यार राजा करूंक जातालो. झुजारी कशे परी देमेत्रियसाचो द्वेस करतात तेंय ताणें यामलेकूक सांगलें. जोनाथनान राजा देमेत्रियसाक निरोप धाडून जेरुसालेमाच्या आनी जुडेयाच्या कोटांनी आसलोल्या सैनिकांक काडून घेवंक विनंती केली, कित्याक ते लोकां लागीं झगडटाले. देमेत्रियसान ताका सांगून धाडलें, हांव तुजी मागणी मानून घेतलों आनी जेन्ना संदी मेळटा तेन्ना तुका आनी तुज्या राष्ट्राक व्हडा मानान भोगतलों. पूण आतां सद्या तुज्यान म्हाका तुजी मजत दिवंक जाता. म्हजे खातीर झुजोंक तुजे झुजारी म्हाका धाडून दी, कित्याक सगळे म्हजे झुजारी म्हजेर कळपडल्यात. म्हणटच जोनाथनान आपले 3000 अणभव आसलोल्या सैनिकांक आंटिओकेंत पाठयले. ते थंय पावतच राजा खोशी जालो. नागरीक शारां मदें एका जाग्यार जमले. तांची संख्या 1,20,000 आसली. ते राजाचो जीव घेवंक सोदताले. राजा राजमहालांत पळून गेलो. लोकान शाराचे मुखेल रस्ते बंद केले आनी झगडूंक लागले. तेन्ना राजान जुदेव सैनिकांक आपले मजतीक आपयले. ते सगळे ताचे भोंवती जमले. मागीर ते शारांत सगळे कडेन पसरले. त्या दिसा तांणी सुमार 1,00,000 लोकांक जिवेशी मारले. त्या दिसा तांणी तें शार लुटलें, शाराक उजो घालो आनी राजाचो जीव वाटयलो. जुदेव सैनिकांनी शाराचो सगळो ताबो आपल्या ताब्यांत केल्लो पळोवन लोकांच्या काळजांनी भिरांत उपजली आनी ताणें राजाक अशी विनंती केली, आमकां शांती दी आनी जुदेव लोकांक आमच्या आनी आमच्या शारा आड झुजां नाका म्हूण सांग. बंद करप्यांनी आपली बंदुकां सोकला उडयलीं आनी तांणी शांती केली. आतां राजा तशे ताचे राजवटकेंतले सगळे जुदेव सैनिकांक मानान पळोवंक लागले. जुदेव सैनीक आपलें लुटलोली ती सगळी दौलत घेवन मानान आपल्या देशांत परतले. देमेत्रियसान आतां थीरपणान आपली राजवट विस्तारली आनी ताचे पदवे खाला सगळें शांतपणी चलोवंक लागलें. पूण जुदेव लोकांक तांणी ज्यो बासावण्यो केल्ल्यो तांचेर ताणें विसर घातली आनी जोनाथनाचेर बदललो. ताणें ताच्या विस्वासपणाक लागून ताणें न्हयच ताका कसलोच इनाम दिलो ना. वयल्यान आपलें सतावप ताणें चालूच धरलें. जोनाथन देमेत्रियस दुसऱ्याक
जोनाथन देमेत्रियस दुसऱ्याक विरोध करता. सिमाव बेतजूर जिखून घेता. हाजोरांत घडलोली घडणूक. थोड्या काला उपरांत त्रिफो भुरग्या आंतियोकुसाक घेवन परतलो. आंतियोकुसान राजवटकी हातांत घेतली आनी राजमुकूट स्विकार केलो. सगळे सैनीक जांकां देमेत्रियुसान कामावेले निकलायले ते भुरग्या राजाक आपलो आदार दिवंक आयले. तांणी देमेत्रियुसाक हारयलो आनी तो पळून गेलो. त्रिफोनान होतियांक धरले आनी आंतियोक आपल्या ताब्यांत केले. तेन्ना तरणाट्या आंतियोकुसान जोनाथनाक बरयलें, हांव तुका महायाज्ञीक कसो मानून घेता आनी 4 परदेशां वयर तुका अधिकार दिला आनी तुका राजांच्या इश्टां मदलो एक म्हूण मानून घेता. ताणें ताका एक भांगाराचें ताट आनी जेवपाच्यो बश्यो पाठयल्यो आनी भांगाराच्या पेल्यांत पिवपाच्यो आनी जांबळीं वस्त्रां न्हेसपाचो आनी भांगाराची पट्टी वापरपाचो अधिकार दिलो. तसोच ताच्या भावाक सिमावाक तीर दर्या लागशिल्ले गांव तें इजिप्ताची शीम लेगून त्या जिल्ल्यांचो राजपाल म्हणून ताची वेंचणूक केली. तेन्ना जोनाथन आपली फौज घेवन व्हडल्या सिरियेच्या शारांतल्यान मिरवणुकेंत गेलो आनी आपलो तेंको दिवपी म्हणून सिरियेच्यो सगल्यो फौजो ताका एकठांयल्यो. तो आस्कलोनांत भितर सरलो. थंयच्या लोकांन व्हडा मानान ताची स्वागत केली. थंय थावन गाजांत गेलो, पूण थंयच्या लोकांन ताका भितर येवंक दिलो ना. मागीर ताणें शाराक वेदो घातलो, उजो लायलो आनी सरभोंवती कितें मेळटा तितल्याची लूट मारली. गाजांतले पर्जेन तेन्ना शांती खातीर विनंती केली. थंय जे फुडारी आसले तांकां धरले आनी कैदी कशे जेरुसलेमाक धाडून दिले. उपरांत तो दमास्कूस नगरा पर्यंत त्या देसांतल्यान तो गेलो. इतल्या म्हणसर देमेत्रियस गालिलियांतल्या कादेश नगरांत आपली व्हडली फौज घेवन आयला म्हूण जोनाथनान आयकलें. ताका सत्ते वयलो काडून उडोवपाचो ताचो हेतू आसलो. तर ताणें आपल्या भावाक सिमावाक जुडेयांत दवरलो आनी आपूण झुजाच्या मोडार ताची भेट घेवंक तयार जालो. तेन्ना सिमावान बेतजूर ह्या नगराक वेदो घाल्लो आनी बरोच काळ ताचे आड झगडलो. लोकांन शांतीचे नेम मागून मागण्यो केल्यो. सिमाव कबूल जालो. तेन्ना ताणें तो नगोर आपल्या ताब्याक खाला घेतलो. लोकांक भायर काडलो आनी फौजेचो एक वांटो थंय दवरलो. जोनाथनान आनी ताचे फौजेन गालिलिया नदी लागसार आपले फौजेचें ठिकाण बसयलें आनी भोव सकाळीं फुडें आपले फौजेक घेवन तो हाजाराच्या मैदानाशी गेलो. थंय वेदीची फौजेच्यो मुखी वांटो आदीं फुडेंच येवन ताचे भेटेक रावतालो. जोनाथनाक ही खबर नासली. तांणी आपल्या सैनिकांक दोंगरांचेर लिपोवन दवरलेले आनी दोंगरांनी लिपलेल्या झुजाऱ्यांनी सकला देंवून हळो केलो. तेन्ना जोनाथनाचे आख्खेच फौजेन धांव धरली. थंय आनी कोण नासलो. भायरावन 2 अधिकारी, मातातियासाचो पूत आबसालोम आनी जुडासाचो पूत कालफी. जोनाथन लोजेन बुडलो. ताणें आपल्या आंगावेले कपडे पिंजले, आपले तकलेर माती उडयली आनी मागणें करूंक लागलो. मागीर तो मैदानार पत्तलो आनी दुस्मानाक फुडो केलो. तांकां पळून वचपा सारकें केलें. ताच्या पळून गेलोल्या झुजाऱ्यांनी जेन्ना हें पळयलें तेन्ना ते सगळे परत आयले आनी दुस्मानाचे झुजारी पळून वेताले तांचे फाटाफाट जोनाथन वेतालो. तातूंत आपुणूय भत्ती जाले. हे परी सगळ्या झुजाऱ्यांक तांणी परत तांच्या ठिकाणार पाठयले.
तांचें ठिकाण कादेश हांगा आसलें. तें तांणी आपल्या ताब्यांत केलें. सुमार ते 3,000 दुस्मानाचे सैनीक त्या दिसा मेले. मागीर जोनाथन जेरुसलेमाक पोत्तलो. देवाचें उतर हें.